राज्यातल्या पावसाळ्या अधिवेशनात सरकारान विरोधी पक्षांच्या मंत्र्याचे प्रश्न गंभीरपणान घेवंक ना, तसेच महत्वाच्या प्रश्नांक सरकारान विधानसभेत न्याय दिल्लो ना असो आरोप मडगावचे आमदार दिगंबर कामत हांणी केला। ह्या विधानसभेक पयलेच फावट सगळे विरोधी पक्षाचे फुडारी एकठांय आयिल्ले। RDX खातीर परवरच्यान शाहनवाज मय्यदी। ही विधानसभा आशिल्ली ही म्हाका दिसता निवडणुकेची पयलीं शेवटची विधानसभा आसपाक शकता। आतां बजेट सेशन तातूंत डिमांड्साचेर चर्चा जावन डिमांड्स पास जाता। 15 दिसांचें सेशन आशिल्लें, 15 वर्किंग डेज। पयले खेपेक एक विरोधी पक्षाचे सगळे आमदार एक कोऑर्डिनेट जावन एकठांय आयिल्ले चित्र लोकांक पळोवपाक मेळ्ळें। पूण त्याच बरोबर अशें लक्षांत आयलें की विरोधी पक्ष सगळे एकठांय येवन जेन्ना प्रश्न विचारताले, गव्हर्मेंटाक कॉर्नर करपाचो प्रयत्न करताले, त्या वेळाचेर खंय तरी ट्रान्सपरंट पद्दतीन डिस्कशन एवॉयड करपा खातीर तरेतरेच्यो युक्त्यो सरकारान काडल्यो। आमचे खुबशे क्वेश्चन अनस्टार्ट केले गेले, खुबशे हाफ एन आवर डिस्कशन आमकां दिलेंच ना, खुबशे कॉलिंग एटेन्शन आशिल्लें तेंय आमचें एडमीट केलां। अशें तरेतरेच्या पद्दतीन मातसो आमचो जो नेट आशिल्लो तो स्लो करपाचो प्रयत्न जालो। पूण तरी आसतना ह्या विधानसभेच्या अधिवेशनांत प्रामाणीकपणान जर प्रजेक विचारत जाल्यार प्रजा सांगतली की सगळ्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांचें कोऑर्डिनेशन जावन अत्यंत बरे पद्दतीन एक सरकाराक कोंडीक धरपाचो प्रयत्न ह्या विधानसभेत लोकांक पळोवपाक मेळ्ळो। न्ही म्हजें म्हणणें कितें, जर रुलींग सरकाराक जर डिफीट करपाक जाय जाल्यार सगळ्या विरोधक पळय जे आसात आनी खंय तरी एक आपलें सगळें पयस करून कितें करून एक सोल्युशन काडचें पडटलें अशें म्हजें प्रामाणीक मत।